अरे बाबा येऊन जा रे. हिला बॅग मागे देतात ना. त्यांची खाल्ला 10 दिवस तुझे खाणी ना खंयतरी. 10 दीस जाले मुळगांव वाठारांत बिबट्याचो आकांत पातळिल्लो. ताणें वाठारांतल्या कांय जनावरांचो बळी घेतिल्ल्यान लोक थर्र भियेल्ले. पूण मंगळारा फांतोडेर रान खात्यान दवरिल्ल्या पांजऱ्यात हो बिबटो आडखलो. पळयात पुराय बातमी. जशें तुमी जाणा हांगासर एक लेपर्डान आमच्या कुत्र्याक व्हरून तेका मारलेलो आनी ते जाल्लो इन्सिडंट लास्ट 5 तारखेक आनी आयज 15 तारीख. सो ऑलमोस्ट 10 दिसांनी तो आयज सकाळी ट्रॅप जाल्लेलो आसा. तेणे आयज येतना असो येयलो आनी हांगासर केज आसलेली, ही पेट्याची केज आसलेली. तेंच्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक पेटो हाडलेलो आनी हांगासर आयज लेपर्ड गेलो तेका अटॅक करपाक आनी तो आयज बऱ्या भशेन ट्रॅप जाल्लेलो आसा. हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक तशेंच मिडियाक ज्यांनी हो सामको व्हिडिओ व्हायरल करून आनी सामकी मिडिया इतकी न्यूज व्हायरल केली की तो आयज बऱ्या भशेन ट्रॅप जाल्लेलो आसा. आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते सगळी रातचे येवन पिंजरो सारके सेट करून वयताले. सकाळीं येवन परत पेट्याक भायर काडून पेट्याची सुद्दां बरी कॅर घेताली. पेटो सुद्दां आमचो आसा तर हांगासर. सो हांव सगळ्यांक थँक्यू व्हेरी मच. न्ही आनी आतां तुमकां कशें दिसता म्हणजे आतां तो धरलो आयज इतके दीस तुमकां भंय कसो आसलो न्ही? खूब मनाक सद्दां भंय दिसतालो. आयज सामकी बीग रिलीफ मेळटा पळय तशें जालां सामकें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, समृता खनगांवकर आनी संगीता ओली.